गोय सरकारच्या शिक्षण खात्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार एनईपी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अनुच्या शैक्षणिक वर्सा सावन इयत्ता 9वे सावन चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। आता आम्ही ह्या धोरणाविषयी थोडीशी माहिती जाणून घेऊया। नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। शिक्षणाचेर आदल्या धोरणाची अंमलबजावणी चढ प्रमाणात सुगमता आणि समता एक्सेस अँड इक्विटी मुद्द्याचेर केंद्रित आशिल्ली। हे आदले धोरण 1986 वर्सा लागू केले आणि मागीर 1992 वर्सा सुधारणा केली। 1986-92च्या धोरणांतल्यान एक मुखेल घडणूक म्हळ्यार भुरग्यांचो फुकट आणि सक्तीच्या शिक्षणाचो हक्क कायदो 2009 जातून सगळ्यांक प्राथमिक शिक्षण मेळोवपा खातीर कायदेशीर आधार थारायल्लो। शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण एनपीई 1986-92 चो अपूर्ण एजेंडा या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 योग्य रीतीन हाताळला। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शाळेच्या शिक्षणात सध्याचो 10+2 संरचनेत बदल करून 5+3+3+4 च्या नव्या शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी जातली। आता आम्ही 5+3+3+4 किती असा हे समजून घेऊया। मुळावे शिक्षण जे नर्सरी ते इयत्ता 2री मेरेन ही 5 वर्सां, प्राथमिक शिक्षण जे इयत्ता 3री ते इयत्ता 5वी मेरेन 3 वर्सां, मधले शिक्षण इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेन 3 वर्सां आणि माध्यमिक शिक्षण इयत्ता 9वी ते 12वी मेरेन ही 4 वर्सां अशी ही विस्तृत संरचना असा। हे धोरण शिक्षण खाते टप्प्याटप्प्यान चालीक लायता। मुळावो पावडो म्हळ्यार फाउंडेशनल स्टेज 1 म्हळ्यार नर्सरी आणि बालवाडी खातीर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण गोय सरकारान 2023-2024 वर्सा सावन ऑलरेडी चालीक लायला। अंदू वर्सा सावन मुळाव्या पावडो म्हळ्यार फाउंडेशनल स्टेज 2 चालीक लायला अशी माहिती शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी दिली। अंदू वर्सा सावन इयत्ता 9वी म्हळ्यार माध्यमिक सेकंडरी स्टेजीक हे नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतात। ह्या धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 10 विभाग विषय आसात। 3 भासो R1, R2 आणि R3 सायन्स, गणित म्हळ्यार गणित आणि संगणकीय विचार मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग, समाज विज्ञान आणि मानविकी, सोशल सायन्स अँड ह्युमॅनिटीज, अंतर शिस्त क्षेत्र म्हळ्यार इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, कला शिक्षण आर्ट्स एज्युकेशन, शारीरिक शिक्षण फिजिकल एज्युकेशन आणि व्यावसायिक शिक्षण म्हळ्यार वोकेशनल एज्युकेशन अशी आसा। 3 भाषा मजगती R1 इंग्लिश, R2 कोंकणी वा मराठी वा हिंदी, R3 सध्या गोवा शिक्षण मंडळान शिकपाक पर्याय दिल्ली खंयची भारतातली मूळ भाषा म्हळ्यार नेटिव्ह इंडियन लँग्वेज। हातूर जर R2 घेवंक ना जाल्यार कोंकणी मराठी किंवा हिंदी हाचो पर्याय घेवंक मेळटा। म्हणजे R2 कोंकणी मराठी हिंदी जर घेवंक ना जाल्यार R3 खंयची एक भाषा तुमकां घेवपाक मेळटा किंवा दिवपाक मेळटा। तशेंच फ्रेंच, पोर्तुगेज, जर्मन आणि अरबी अश्यो परकी भासो ज्यो भुरग्यांनी इयत्ता 8वेत घेतिल्ल्यो ह्या भाषे खातीर R3 मदी रिलॅक्सेशन दितले अशें शिक्षण खात्यान कळीत केला। भासो म्हळ्यार लँग्वेजीस, मॅथ्स, सायन्स, सोशल स्टडीज ह्या खातीर राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क 2023 प्रमाण अभ्यासक्रमाचे ध्येय, क्षमता आणि शिकपाचे परिणाम आशिल्ल्यो सध्याच्यो अभ्यासक्रम तयार करपाचे लक्ष केंद्रित केला। अंतरशिस्त क्षेत्र म्हळ्यार इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ह्या विषयात पर्यावरण शिक्षण एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन, रस्तो सुरक्षितताय आणि जागृताय रोड सेफ्टी अँड अवेअरनेस, आर्थिक साक्षरता फायनान्शियल लिटरसी, वेचणूक साक्षरता म्हळ्यार इलेक्टोरल लिटरसी, सामान्य कायदे म्हळ्यार जनरल लॉज हे सारखे महत्वाचे विषय आस्पावित केल्यात। वर्सुकी 2 सत्रां म्हळ्यार सत्र म्हळ्यार सेमिस्टर आसतले। दर एक सत्रात सगळ्या अभ्यासक्रमाच्या विषयांनी मिळून वट्ट शिकोवपाचे तास 600 वरां आसतले। वर्साक 1200 वरां म्हळ्यार सप्तकान 39 वरां शिक्षणाची आसतली जी शिकपाक जाय 39 वरां आठवड्याक। समग्र प्रगती कार्ड म्हळ्यार होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड वापरून शिक्षक शाळेत अंतर्गत मूल्यांकन म्हळ्यार इंटरनल असेसमेंट करतले। एक्सटर्नल असेसमेंटा खातीर गोवा बोर्डा कडल्यान पेपर सेट जातलो, मात शाळेतल्या शिक्षकांक पेपर तपासून मार्क्स गोवा बोर्ड पोर्टलाचेर अपलोड करचे पडटले। ज्या शाळांनी गरज आसा थंय लेक्चर बेसिसचेर शिक्षक नेमतले। शाळांक शिकोवपाचे तास सारखे दवरून फावो तो टाइम टेबल चालीक लावपाचे स्वातंत्र्य आसतले। एनईपी 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर आणि शाळेच्या विशिष्ट प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर शिक्षण सचिव तालुका पातळीचेर पीटीए आणि शाळेच्या मॅनेजमेंटा कडेन बसका घेतले। तशेंच वेळोवेळार सगळ्या भागधारकांक म्हणजे जे स्कूल रिलेटेड जितले भागधारक आसा तांचे वांगडा फॉलोअप मिटिंग्स जातल्यो, त्यांच्या बरोबर मिटिंग्स घेतले अशें शिक्षण खात्यान कळीत केला।